हो ग्राउंड तसो एक व्यवस्थित आसा न्ही जागोय आसा न्ही तसो म्हणून हो ग्राउंड सिलेक्ट केला मी काम साधारण केन्ना म्हणल्यार स्टार्ट जातलें कारण 22 ऑक्टोबर बाकीचें काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा कन्सर्न डे फ्लोट करून आसा बाकीचे टॅक्निकल ज्यो गोष्टी आसा त्यो साधारण 1-2-3 महिने लागतले आमकां कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट जावपाक टेंडरिंग सगळें बाय ऑक्टोबर पर्यंत काम सुरू जातलें जे क्रिकेट आमी डेव्हलपमेंट घेतलो क्रिकेट ग्राउंड घालपाक ताजे बरोबर ताका चेंजिंग रूम आसतले मागीर मेडिकल रूम आनी एक ऑफिस टायप फॉर ग्राउंड आनी नॅशनल हाका घेता पळय आमी थंय ताका इंडिपेंडंट चेंजिंग रूम मेडिकल रूम डोप रूम मागीर मॅच कम्युनिकेशन रूम आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आसतलो आनी स्पेक्टेटस सिटींग गॅलरी किती एक्टिविटी जातल्या थंय आमचे वेरियस टायप ऑफ गेम्स खेळूंक मेळटले पूण म्हणजे टेबल टेनीस मागीर बॅडमिंटन जाल्यार मागीर बॉक्सिंगूय करूंक मेळटा मल्टीपर्पज हॉल जे जाय त्यो गेमी खेळपाक मेळटा पूण फ्रॉम नॅशनल पॉयंट ऑफ व्यू आमचे थंय आसा आमकां रेसलिंग एंड वेटलिफ्टिंग मागीर ते टेबल टेनीस आनी हाका बाकीचे तुमचे लोकलांक कितें जाय पळय ते गेमी खेळपाक आमचो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हाका सगळ्याक 15 कोटी कंप्लिशन पिरियड कॉम्पिटिशन पिरियड आमी ऑगस्ट 2016 ताजेर आयज सामको खुशीचो दिवस म्हणपाक कांयच हरकत ना ही मागणी अशी खूब वर्सांची आसली जवळ जवळ 15-20 वर्सांची पयलींची मागणी जेन्ना काँग्रेसी गव्हर्मेंट आसतना फक्त हेजें माती काडपाचेंच काम केलें तेजे मुखार कांयच करूं ना तेजे नंतर गेले ते फावट आमचो मिनिस्टर आमदार आसतना तेणें भरपूर ट्राय केल्ली पूण कारण जाता कितें सरकारेक आनीक आमदार एके हितूच्यान काम जावपाक पावलें ना पूण आयज खरेंच हांव इतलो उमेदीर जालो की जे आयज आमचे पैंगीण पंचायतीत सगळ्यांच्या मोठें काम म्हणपाक कांयच हरकत ना 15 कोटी हो कमीचो एमावंट न्ही आनीक जी एरिया हांगसर पैंगीण पंचायती आसा ती पळयल्यार खरच सगळे सारकी निसर्ग बरो वेवस्थीत लोकांक सारको पसंत पडपा सारको जागो आसा आनी ग्रावंड हांगसर जालें की ना की पैंगीणच्या सगळ्या लोकांक जावं लोलयां सुद्दां लोलयां गालजीबाग ह्या सायडीक सगळे लोकांक हेजो बरो फायदो जातलो.